regarding coal pollution in Vasco, it is very simple. Number one, Adanis have to be advised to put a dome so that there is no pollution. Number two, हे जे पोल्युशन जाता लो ग्रेड कोल हाडटा म्हूण जाता ते इंडोनेशियासून हाडटा ते बंद जावपाक जाय. पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तितले पोल्युशन जायनासलें. हे दोन मुद्दे आसा तो डोम घालपाचो हे पोल्युशन बंद जावपा खातीर आनी दुसरें म्हणल्यार हें करपाक ते तुमकां भायर येवन बाकी डिटेल दितले आनी वाडोवपा जायना आनी कॅपिंग आसपा जाय. इट शूड रिमेन एट द सेम लेवल वीच वॉज परमिटेड. डर्टी कार्गो येता लो ग्रेड कार्गो येता तो इमिजिएटली बंद करचो म्हणून आनी हेन फुडें असलो कार्गो तुमी हाडपाचो न्हू म्हणून हे डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा. पुलीस गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगलेलें आसा तांकां इन रायटींग बरें म्हणून की हेन फुडें असलो कार्गो येवपा ना म्हणून आनी तेच प्रमाणे तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा ज्या हिसपान JSW जो डोम घातलेलो आसा आनी जे अडानी ओपनली हँडल करता थंयसर सुद्दां डोम घालचो म्हणून हे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिलेलें आसा. गोष्ट कळून आयली की जो इंडोनेशियन कोल जो येता जो लो ग्रेडाचो आसा तातूंत हो चड प्रॉब्लेम जाता. पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तातूंत हो जायनाशिल्लो प्रॉब्लेम पूण हो लो ग्रेड आशिल्ल्या कारणान हो इंडोनेशियन कोलाचो चड प्रॉब्लेम जाता. सो ऑनरेबल सीएमान तांकां सांगलां की आपूण तो रिपोर्ट घेता आनी तो बंद करपा जाय इंडोनेशियन कोल जाल्यार आपोर्टार तो आपूण MPAकूय सांगून तो बंद करता. सो पोल्युशनाचो इशू सॉर्ट आउट जाता. MPAचे कोण नाशिल्ले ताणें पूण म्हाका दिसता अदानीचो रिप्रेझेंटेटीव आयिल्लो आसा सो ताकाय आपयला दिसता म्हाका. थंयसर जो लो ग्रेड कोल येतालो पयलीं तो बंद करपाक जाय. तो ऑलरेडी आतां त्या वेळी अदानीन बंद केला. हांवें ताका इन्स्ट्रक्शनूय दिलां आमच्या एका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ताका इन्स्ट्रक्शन दी अशा पद्दतीचो लो ग्रेड वयर हाडपाचो ना. आणि टॅक्सीकार अदानीन डोमूय घालचो.